गोंयांतल्या टॅक्सी ड्रायव्हरांक माफिया असो आरोप करून सोशल मिडियाचेर पर्यटक रुपाली दीक्षित हिणे व्हिडिओ घातिल्ल्यान वातावरण गरम जावपाक लागला। दक्षिण गोंय टॅक्सी संघटनेन वास्को पुलिशेन वचून ह्या प्रकरणाची चौकशी करपाची मागणी केल्या। पळयात। आधी रात में मैंने अपनी दोस्त को फोन लगाया, प्लीज मुझे गोवा के टैक्सी माफिया से बचा ले। फ्लाइट लैंड होती जैसे मैं गोवा एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसके घर तक का यहाँ से कैब का 10,000 रुपए लगेगा। 10,000? 10,000? हवाई जहाज वाले भी इतना नहीं लूटते जितना ये गोवा के टैक्सी माफिया वाले। फिर उसने सेम वही टैक्सी मेरे लिए 4500 की बुक कर दी। क्यों भाई, क्यों अत्याचार करते हो टूरिस्ट के ऊपर? सोशल मिडियाचेर शेअर केल्ल्या या व्हिडिओत पर्यटक रुपाली दीक्षित हिणे 2 महिन्या आदले घडणुकेचो उल्लेख केला। दाबोळे विमानतळा सावन माळवण मेरेनच्या प्रवासाक 10,000 फारीक केले अशें रिलात माहिती दिल्या। मात टॅक्सीकारान फक्त तिचे कडल्यान 5,500 रुपया भाडे घेतला अशी माहिती दिली। पण उपरांत पुराय रक्कम भरून लेगीत तिणे गोंयांतल्या टॅक्सी चालकांक माफिया अशें म्हणत गंभीर आरोप केल्ल्यान टॅक्सीकार खुबळ्यात। दक्षिण गोंय टॅक्सी असोसिएशनान हे आरोप पुरायपणान फटीचे आणि चुकीचे असे म्हणला। हवाई जहाज वाले भी इतना नहीं लूटते जितना ये गोवा के टैक्सी माफिया वाले। फिर उसने सेम वही टैक्सी मेरे लिए 4500 की बुक कर दी। क्यों भाई, क्यों अत्याचार करते हो टूरिस्ट के ऊपर? या घडणुकेक लागून थळाव्या टॅक्सी चालकांची प्रतिमा कलंकित जाल्या असो दावो करून संघटनेन वास्को पोलिसांकडेन कागाळ केल्या। संबंधित व्हिडिओची पुराय चौकशी करून योग्य कारवाई करची अशी मागणी सुरू आसा। गोंयांतल्या पर्यटन आणि थळाव्या व्यवसायांचेर परिणाम करपी असल्यो घडणुको आता सगळ्यांचेच लक्ष ओढून घेतात। काही दिस पहिले एक रील व्हायरल झालो की एक इन्फ्लुएन्सर येयले आनी तेणे रील काढलो की आपल्याक 10,000 चार्ज केले म्हणून गोंया फ्रॉम दाबोलीम एअरपोर्ट टू वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा। पण हांव सांगूंक सोदता की आयज ते वन एंड टू सेकंड एंड ऑफ द गोवा वचोंक ना, ते आउटसायड गोवा गेला आनी जो टॅक्सीकारान ताका 10,000 ची रेट सांगल्या हांव सांगता आनी आमी सगळे आखे गोंयचे लोक सांगता टॅक्सीकार भाव की रेट सारकी सांगल्या। कित्याक एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट जी आहा टॅक्सीकारांची गव्हर्मेंट गॅजेट रेट तेजी रेट तर करूंक गेल्या 6,000 तेजी रेट जाता हाली किलोमिटर्सांची। किलोमिटर्स कित्याक अप एंड डावन 300 किलोमिटर्स जाता तेन्ना नायट चार्ज आहा। नायट चार्ज ते व्हिडिओचेर तर पळयता ते मिड नायट ताणें ट्रॅव्हलिंग केलां आनी तो टॅक्स तर धरी तूं ऑलमोस्ट 10,000 बसता। पूण आयज आमच्या टॅक्सीकार भावान जो तो ट्रॅव्हलिंग केलो तो व्हेकल नंबर GH06T 5940 ही व्हेकल ताका घेवन ट्रॅव्हलिंग केल्ली फ्रॉम गोवा टू मालवण अदर स्टेट नेबरिंग स्टेट ऑफ गोवा। थिंगा ताका येल्ले तेजेर ताका 5,500 चार्ज केल्या लेस दॅन द गव्हर्मेंट गॅजेटेड रेट आनी तरी पूण तेणे आयज आमचेर आरोप घातली गोंयकारांचेर जे नीज गोंयकार जे आयज पयल्यार कळटा जे आपले स्वताचे पांयाचेर उबे आहा ते गोंयकार भाव आमचे तेंचेर आयज आरोप घातली की ओव्हरचार्ज मागली म्हूण पयशे। ओव्हरचार्ज मागोंक ना एज पर द गव्हर्मेंट गॅजेट रेट सांगलेली पूण तेजी काकलूत करून ते चोडू मनीस म्हूण ताका 5,500 घरान पावोन तेणे आयज आमचेर हेजे व्हडलें एलिगेशन घातलें म्हूण आयज आमी वास्को पुलीस स्टेशनार आयज आमी येयल्ले की आमी आयज डिफॉर्मेशन केसूय केल्या तेजेर की तेणे रिप्लाय दिवचो तेणे आमचेर फॉल्स एलिगेशन कित्याक घातला काय म्हूण। आनी हांव तशेंच दुसरे इन्फ्लुएन्सर ऑर दुसरे जे गोंयकार लोक the tourists which are coming down to Goa is a straight message for y'all. Please don't do the wrong reels for the Goans because it's a bread and butter and we are surviving on this and we have the only one source of income is the taxi driver. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आमच्या गेस्ट ट्युरिस्ट गोंया येता पळय तांकां अशें करून तुमी भायरसून येवन आमच्या गोंयचें नांव पेड्यार करूं नाका। हें आमचें लायव्हलीहूड आनी गिवींग सच वर्ड्स आमकां म्हणोंक देखून आमकां काळजान दूख भोगता when you're calling us mafias. So please, I request our tourists when you're coming to Goa, enjoy Goa and go back. But don't call us mafias. आमी फर्स्ट इम्प्रेशन जो आहा हो टॅक्सीकार उरता लायक पिकअप सगळें दाखोवपाक ताका ड्रॉप करपाक असो टॅक्सीकार। हांव कितें म्हणटा सगळो हें बी आमचें ब्रेड एंड बटर। सो एक रिक्वेस्ट की असली फॉल्स व्हिडिओ पोस्ट करचे न्हू कित्याक आमकां म्हाका दिसता टॅक्सीकार आमी एक 50 ते 100 रुपया घेवपाक एक्स्ट्रा म्हणल्यार आमी भिता बरें कित्याक उरल्यार म्हणल्यार आमी आज पासून आयज फॅमिलीयरान सारकें तांकां परत व्हरून तेजे वस्तू बिस्तू पावयता असलो आमचो धंदो असो करून सांबाळून दवरलेलो आहा। सो ओनली वन रिक्वेस्ट फॉर द ट्युरिस्ट हू इज कमिंग हियर प्लीज डोंट डू लायक दिस टायप ऑफ बिजनेस विच रियली हर्टिंग अदर बिजनेस हर्टिंग देअर एंड देन यू सेल्फ रिस्पेक्ट पुटिंग अ फॉल्स allegations and all. Don't do this please because we are having also this taxi is like a bread and butter for us. एज ए इन्फ्लुएन्सर येतात आनी कॉर्पोरेट लॉबी हो टुरिजम बिजनस टेक ओवर करपाक हें जें रिजन आसा अशें रील करपाक तांकां लाखांनी रुपया दितात आनी हो आमचो गोंयचो ट्रेडिशनल बिजनस पिड्ड्यार करता। सो हांव रिक्वेस्ट करता एज पर आमचे गोवा लोकल लँग्वेजीन रिक्वेस्ट करता आनी जे जितके ट्युरिस्ट येतले हांगासर
तेंकांय की हे असले इन्फ्लुएन्सरांचे पॅकेज दिता म्हणून कितें रील करनाकाच, कित्याक आमचो ब्रेड एंड बटर कील जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार.